Joshua chapter 14 B. जॉर्डनाचे ostomte वाटेन असलेल्या 3 व्हडल्या कुलांचे वर्णन प्रस्तावना. हें सगळें एलियाजार याजनिकान नूनाच्या पुता जोशुआन आनी इस्रायलाच्या कुलांच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी कानान देसांत इस्रायलितांक आपलें दायज कशें दिलें. सर्वेस्परान मोइजेसा वरवीं दिल्ले आज्ञे प्रमाणे 9 कुलांक आनी अर्द्या कुलाक सोत घालून दायज वांटलें. तर मोइजेसान जॉर्डनाचे पलतडी 2 कुलांक आनी अर्द्या कुलाक तांचें दायज वांटून दिलोलें. पूण लेवितांक ताणें कांय वांटून दिवंक ना. जुजेच्या पुतांनी मनासे आनी एफ्रायम हीं 2 कुलां गोडलोलीं देखून लेवितांक देसांत कांयच वांटो मेळ्ळो ना. तांकां फकत रावपाक थोडे नगर आनी जनावरांक चोरवाक व्हरपाक तशेंच तांची आसपोट दवरपाक जमीन दिली. सर्वेस्परान मोइजेसाक दिल्ले आज्ञे प्रमाणे इस्रायलितांनी केलें आनी आख्खो देस वांटून घेतलो. कालेबाचो वांटो. जुडाचे थोडे पूत गिलगालांत जोशुआशी आयले आनी केन्नाज गोत्रांतल्या जेफुन्न्या पुता कालेबान जोशुआक म्हणलें, देवाच्या मनशा, तुजे आनी म्हजे विशीं सर्वेस्परान कादेश-बार्नेयांत कितें म्हणलोलें तें तूं जाणय. सर्वेस्पराच्या सेवकान मोइजेसान म्हाका कादेश-बार्नेया थावन ह्या देसाची सोदपूस करूंक धाडलोलो तेन्ना हांव 40 वर्सांचो आसलों आनी सगळ्या प्रामाणीकपणा हांवें ताका खबर दिली. म्हजे बरोबर आयलोल्या भावांनी लोकाक फाटीं ओडलो पूण हांवें मात सर्वेस्परा म्हज्या देवाक सगळ्यांत पाळो दिलो. त्या दिसा मोइजेसान असो सोपूत दिल्लो, खऱ्यांनीच तुवें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक सगळ्यांत पाळो दिलाय त्या खातीर जो देस तूं माडयताय तो तुजें आनी तुज्या भुरग्यांचें दायज जातोलें. तेन्ना थावन आतां पर्यान आपणें बासायलोलें त्या प्रमाणे सर्वेस्परान म्हाका जिवो दवरला. इस्रायल परजा अरण्यांत आसली तेन्ना 45 वर्सां फाटीं सर्वेस्परान हें मोइजेसाक सांगलोलें. आनी आतां हांव 85 वर्सांचे पिरायेक पावलां. तेन्ना मोइजेसान म्हाका धाडलोलो तो आयजूय हांव घट आसां. झुजांक वचूंक आनी येवंक तेन्ना भाशेन हांव आतांय बोलवंत आसां. त्या दिसा ज्या विशीं सर्वेस्पोर उलयलोलो तो दोंगरी वाठार म्हाका दी. थंय अनाकीम आनी व्हड किल्ल्यांची शारां आसात हाची खबर तुवें आयकल्या. पूण सर्वेस्परान सांगलें तशें सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार हांव ताका भायर घालतलों. जोशुआन जेफु-ननेच्या पुताक कालेबाक आशिर्वाद दिलो आनी हेब्रोन ताचें दायज करून दिलें. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाक सगळ्यांत पाळो दिल्लो देखून हेब्रोन आयज पर्यान केन्नाज गोत्रांतल्या जेफु-ननेच्या पुता कालेबाचें दायज कशें उरलां. आदल्या काळार हेब्रोनाक किर्यात आर्बा म्हणटाले. आर्बा म्हणल्यार व्हडलो अनाकीम. आनी झूज ना जावन देसाक शांती मेळ्ळी. देवाचें उतर